कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या. मंत्र्यांनी फाटल्या 3 अधिवेशनांत दिल्ल्या आश्वासनांचो नियाळ घेवपा खातीर एश्युरन्स कमिटीची बसका सुरू आसात. सरकारान 90% आश्वासनां पुराय करपाचेर भर दिवपाक जाय अशें सांत आमदार विरेश म्हणटा. तेन्ना ह्या विशींचो सविस्तर अहवाल येतकीच कितें तें स्पश्ट जातलें अशें विरेशाचें म्हणणें. जाल्यार निधीच्या उणावाक लागून अडचणी आयल्यो तरी लेगीत आतां मेरेन सुमार 60% आश्वासनां पुराय जाल्लीं आसात अशें कुट्टरीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड उलयलो. गिरीश, आयज मिटींग आशिल्ली, कितें सांगता? आयज आमची एश्युरन्स कमिटीची मिटींग आसली आनी सगळे डिपार्टमेंट ऑफिसर जे एश्युरन्सीस घेतलेले थर्ड सेशनाचेर ताजो आमी रिपोर्ट दिवपाचो आसा फुडले ह्या असेंब्ली सेशनाक. सो ताका लागून ही मिटींग कंटिन्युअसली आमची मिटिंगो चालूच आसा. गेले तेका आमी एक रिपोर्ट टेबल केल्लो आसा. आतां हो दुसरो रिपोर्ट जातलो एश्युरन्स कमिटीचो, जे करून जे एश्युरन्सीस जे आमकां विधानसभेन मेळटा, जे आमदारांनी एश्युरन्सीस घेतले सगळे डिपार्टमेंटा कडल्यान, ते पुराय जाले काय ना ह्या रिपोर्टान सारकें कळटलें. खुबशे कितें आसा, हेजे पयलीं आमी कंटिन्युअसली मिटींग घेतली आनी तांकां एश्युरन्सीस तुमी केल्या क्लियर, कोरोना क्लियर, हें सगळें विचारलें. सो ऑलमोस्ट 60% मोर दॅन 60% पासून एश्युरन्सीस क्लियर जाल्या. थोडे उरल्या, थोडे पेंडींग आसा, थोडे सबज्युडिस आसा. सो जो रिपोर्ट येतलो तेन्ना तें कळटलें की खंयचे उरले आनी कित्याक लागून. आज टोटली म्हाका एश्युरन्सीस ऑफ प्रिवियस 3 मिटिंग्स आमी 3 सेशन्स कंप्लीट केले. And major पडे हा major assurances we have taken account and what in follow up of entire thing. So I think by next assembly जे assurances assembly जाले तितले another assembly जाले full assembly complete report होता. So major आमी agriculture जावं revenue जावं तुगेले PWD water supply जावं सगळे तुगेले assurances almost आज 60% completely. We have taken most of the assurances have been complied with, follow-up has been taken. But today जातात कितें some assurances are not possible because of funds and because of something. But most of the things we have seek clarification again process करपाक.